जावन आसा 6वो दीस कसलो दीस हो 6वो? एक आमचो गांवचो सिनियर सिटीजन जो एक दुयेंसाक सांपडलेलो आसा, BP तेजी चड हाय जाला हो आसा, हो 6वो दीस आयज ताजो उपोशणाचो. आनी म्हाका चड वायट दिसता. आयज सॅटर्डे येता, भिरांत दिसता आमकां. फाल्यां संडे, पंचायत आमची बंद जातली. फाल्यां पंचायत म्हणटली आमी बंद आसा आनी आयज हाफ डे तेंकां. आयज एकाक ते धांव मारतले. तरी पूण तुमच्या मिडिया तर्फे हांव एक रिक्वेस्ट करता, जाता तितले बेगीन डेरीक वालीस डेप्युटी सरपंच जो म्हणटा आपूण एक्टींग, आनी जी रुलींग पॅनल आसा जी 9 म्हणटा तो डेरीक 9 वर्सीस 2, तुमचे कडेन हात जोडून विनंती करता हे मिडिया तर्फे. आज मिडिया भाव येताय आमचो, तुमचे गोवा न्यूज चॅनल, गोवा न्यूज नाव, तुमचे गोवा 365 आनी आमचो अलर्ट गोवन्स, हे 9 म्हयने आमच्या बरोबर आसा अलर्ट गोवन्स. हेंचे मिडियाक हांव धन्यवाद दिता. पूण तुमी पूण येताय आपलो गांव, आपलें गोंय, आपल्या भावाक विचारपाक. पूण एकूय दीस हे रुलींग पॅनलाचे जे पयर इलेक्शनाक जिखला डेप्युटी सरपंचाचे हे 7 जाण व हे 9 जाण हे कशेंच ताका जाप दिवपाक येयनाय आनी तांकां पडोन गेले ना. आनी आमी एकूच विनंती करताय, आज हांव आनी आमचो तुळशीदास बाब ऑपोजिशन स्ट्रॉंगली हे 2 वर्सां आसा, पूण हे भुतानी इशू घेवन आमी 9 म्हयने आसा. आमी तेंचे कडेन रिक्वेस्ट मागता, आयजूच यात, बेगीन यात. आनी आयज आमी 2 जाण ऑपोजिशन आनी तुमचे 2 जाण हाडा, चेअरमॅन आनी कोण डेप्युटी म्हणटा तो. आनी आयज डिसिजन घेवया 4 पंचायतचे कोरम जातलो, आमी हे रिवोक कोत्ता म्हूण. आनी तांकां जाय जाल्यार ते मागीर कोर्टान चॅलेंज कोन्न दी भुटानीक. पूण आयज मातशें रिवोक करून आमकां भंय दिसता फाल्यां संडे आसा ते कितें जायत म्हूण, जाल्यार हो प्रोजेक्ट आयजूच बंद. प्रोजेक्ट नाका, रिवोक कर लायसन आनी ताका आयज उपोशणांतलो उठाया. 6 दीस जाता आसतना तेजे कंडिशन एकदम डिटोरेटेड जाता. तो पयलेच हाय प्रेशर, BP तेजो हाय आसता, दोनूय प्रेशर तेजे पळय आसा, हायर आनी लोवर दोनूय हाय जाल्ले आसा. आनीक सरकारान हेजेर बेगिनाचे बेगीन दखल घेवची. आतां आमी जे हांगा बसला, हो बसला, इट इज एगेन्स्ट पंचायत बसलो तो. पंचायतीन जे पळय शोकॉज नोटीस काडलेले आनी शोकॉज नोटिसान रिप्लाय दिले भुतानीन, तेजेर तो ते रिवोक करिना म्हणून बसला. आनी एका 6 दीस जाले. बट केन्ना पर्यंत रावला सरकार? दिवाळी येवपाची आसा, लोक हांगा दिवाळी आपली तयारी करतले काय हांगा येतले. सो इतले ताणून ही रब्बर तुटत सर कित्याक रावपाक जाय? आतां कालच आमचे पंचायतीन 5 जाण बसले, तितून सरपंच आशिल्ली. आतां सरपंचाचो रोल कितें रोहिणी तोरस्कराचो तेणी दाखयलें काल. तिका सायडीन असं कितें तरी रबर स्टॅम्प म्हणून बसयले आनी डेप्युटी सरपंच जो पळय आतांचो आसा डेरेक वालीस, तो कितें तरी उलयता, कोणाक कांय कळना कितें उलयता तें. आनीक पत्रकारान ताका प्रेस जे पळय आमचे भाव आशिल्ले तेणी ताका क्रॉस केला, पूण ते क्रॉस करता आसतना सारकें क्रॉस जावना. तो म्हणटा शोकॉज, पूण तें सारकें नाशिल्लें. तो ताका हांगा हेकाय डिफेंड करता, कोण संतोष देसाय, तो विशय वेगळो. सेक्रेटरीक डिफेंड करता, ते हांगा एबसेंट, ते नाशिल्ले, ते नासतना डिफेंड करता वेगळे. पूण म्हाका एकच सांगपा जाय मोहीन गुदिनो, तूं पंचायत मिनिस्टर मरे, बेगिनाचे बेगीन हेजेर कारवाई कर हेजेर. पूण आज आमचो प्रेमानंद नायक जो पळय तडफडटा, तेजेर बेगिनाचे बेगीन ताका सुटका करा हांगच्यान. तो फाल्यां मरत जाल्यार तुमचेर येतले. तो अन्याय करून तेजेर घेवं नाका. एक गांवचो लोक सगळे तेजे बरोबर आसा. आनी आयज आनी फाल्यां हांगा लोक कितलो जातलो हो प्रेशर तुमी स्वताचेर क्रिएट करना. हांव मागता परत एकदां, ताका बेगिनाचे बेगीन हे लायसन रिवोक करात आनी तेजी सुटका करून घ्या.